श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान श्रीस्थळ गांवडोंगरी या देवस्थानाचो वार्षिक जत्रोत्सव आयज हांगा सकाळ साकून पार पडलेलो आसा। या देवस्थानाक आमचे कुळावी म्हणून महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांतल्यान भरपूर मोठे संख्येन कुळावी हांगा देवाचे जत्रोत्सवाक येतात। या देवस्थानाचो इतिहास म्हळ्यार 2500 वर्सां पयलीं साकून आयज पर्यंत ह्या देवाचो इतिहास आसा की ह्या देवा संबंधी खूब जागृताय आसा। तशेंच कुळावी सुद्दां खूब भायल्या साकून येतात आनी मोठे संख्येन हो जत्रोत्सव मनयतात। 3 वर्सांनी ह्या देवस्थानाक शिशारान्नीचो उत्सव जाता आनी तो ह्या वर्साक तो शिशारान्नीचो उत्सव आयज जातलो आनी ह्या 3 वर्सांनी ह्या शिशारान्नीच्या उत्सवाक मोठे संख्येन हांगा भावीक येतात आनी शिशारान्नी म्हणल्यारच जे देवाचे 3 गडे असतात त्या गड्याचे तकलेचेर आमी ते चुली करतात आनी तेजे मडकी दवरून आमी उजो लावन ते आमी जे हे आसा तांदूळ घालून ते आमी शिजयतात, असो अन्न शिजयतात आनी ते आमी सगळे कडेन देवाच्या भोंवतणी आमी ते अन्न जे आसा सगळे कडेन मनशाचें रक्त काडून ते आमी हे करता, चोरू करून तो हे करतात, सगळ्याक मारतात असो उत्सव आसा। ताजे नंतर ह्या देवाचो अवतार कौल जाता आनी सगळे भावीक मोठ्या उमेदीन हो कौल हांगा घेतात। असो उत्सव 3 वर्सांनी एकदां येतात आनी पयल्या 2 वर्सांक आमचो अवतार कौलूच आसता, शिशारान्नीचो आसना आनी अवतार कौल जो आसा तो प्रत्येक वर्साक पयल्या आनी दुसऱ्या वर्साक तो येता। आमच्या ह्या देवस्थानाच्यो 3 भोवरी आसा, त्या 3 भोवरी मदीं फर्स्ट जी हे आसा भोवर आसा बार्सकार आसा, तातूंत एक बार्सकार वेळीप आसा, दुसरो आमचो तुडलकार देसाय आसा आनी तिसरो जो वांगडी आसा आमचो तो सातोलकार वांगडी। अशी पयली जी भोवर आसा 3 जाण वांगड्याची भोवर आसा। दुसरी जी भोवर आसा ती बोरकार वेळीप आनी पांदकार देसाई अशी 2 वांगड्याची दुसरी भोवर आसा। तिसरी जी भोवर आसा ती चाळकार वेळीप आनी दुत्तडकार जे देसाय आसा तेंची भोवर आसा। अश्यो देवाच्यो वर्साच्यो 60 पुरवांक फेर मारपाच्यो 3 भोवरी आसा। कितले लोक असे आयले अशे जात्रेक अशे ह्या वर्साक पळयलें जाल्यार आमी सकाळ साकून पळयता तेन्ना सकाळी 4 आमचे देवाच्या दर्शन घेवपाक लायनी लागल्यो। म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे एक 12-13 हजार तरी लोक सकाळ साकून आयले आसतले। आतांय आसतले 1.5-2 हजार लोक आमच्या शिशारान्नीच्या जे हे आसा अवतार कौल आसा ताका उपस्थित आसा अशें आयच्या हांगा सगळ्या परिसर पळोवन जे आसा आमकां दिसून येता। कुडपान आयला आमी कुडबी समाजा बांदवले आमी ಮೂಲತಃ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕುಲದೇವು। आमी ಮೂಲತಃ गोवा येताना हिंगा पोर्चुगीसा काला दबळे कालान आमी हिंगताना कुडपा फुडें बारकुरा वचून राबलेले थंय ಮೂಲತಃ आमी पुरे जन हिंगतान गेल्ले लोक थंय आसा। आमी देवळा जात्रा प्रयुक्तान आमी कुडबी समाजा बांधव सगळ्या जनांक सेरून आमी हिंगा जेवण व्यवस्था करता सर। एक सुमार 10,000 लोकांक जेवण व्यवस्था केला आमी बारकूर थंयतान एक साधारण एक अंदाजो एक 2,500 थंयतान लोक आयला हिंगा ट्रेनांत बसांत कारांत ऊपर लोक आयला। कितले वर्स जाले तुम्ही आता आमी हिंगा जेवणा साधारण ते हे 3 सालार आमी जेवणाक व्यवस्था करता सर। फकत जात्रेकच जेवणाचे अरेंजमेंट करता तुम्ही? जात्राक जेवणा सेव करता सर। आता अशें तुमी आनी खंय तशें करून करता तुमी आनी सोंसता तशें करून आनी थंय आमी थंय हांगे फुड्यार म्हणल्यार आमी कलमने म्हणून आमगेले थंय कलमने ब्राह्मरी देवळ म्हणून हांगेले तें कुटुंब्याकू संबंध पडले तें शिगूम जाले पोंदे 10 दीस सोन येता 10 जाणां पत म्हूण सांगता थंय थिंगा जेवण करता। आता हो तुमचो कुलदेव आसा आनी आमचे कुलदेव मल्लिकार्जुन होय। अशें तुमकां कशें दिसलें तुमकां हांगा जेवण दिवचें अशें म्हणून? आमचे कसं म्हणल्यार आमके कोण हांगेले आज जाले 5 जाले तांकां
आमी गोंयाले म्हूण कोत्ता सोडल्यार आमगेले देव कुलदेव मल्लिकार्जुन कोसा आमकां मुख्य गो देवळ खंय आसा म्हूण गोतनासलें सुमार एक 20 वर्स जालें कितें आमकां करेक्ट दान सुमार 20 वर्स जालें आमी येवन सोडताले पण हिंग व्यवस्थेಗೋಸ್ಕರ जेवण व्यवस्थेಗೋಸ್ಕರ आमी एक सेव दे म्हूण स्टार्ट आमी 2020 त्या पिरियडार जात्राक आमी फस्ट जेवण वस केलें आमगेले म्हणल्यार हिंगा वजेनी आमकां तिंगा शिग्गी मास मांड अशा कूड कट म्हणटाय आमी त्यागा आसा आनी तुळसी गरबे म्हणून सांगताय आमी तुळसी कट्टे आसा आनी हिंगा वजेनी आमगे बोळी देक्कार मुक्कार म्हणून आसा हिंगा कसान आसा गोतना हिंगा आनी हांव सादारण 94ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ 94ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಗ್ಗಮುಖ ಅವ್ನು ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೊಂಡು ಏನು ನಿಂತದನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಳ್ಳರೆ ಮುಖ 94 ಕಸನ ಸಹಿ ಅಂತ ತೆಸೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಕೈ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ गावाದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ದೇವಳದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಳ ಅನ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಕಮ್ಮಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಸ ठीक आहे अंक तिथलं शानी काही ना आणि वर्ष सडक हिंगा अन्नदान जेवणा सेव करतो म्हणून मान असा प्रति 1 वर्ष आणि 1 वर्ष करतो म्हणून हाड म्हळ्यार आणि एक सेव हेगा हंगिले तिंग कुळमी म्हणता हग्गटी शेरन दिचे हे एकलन काही दिच्ची न्हू हंगे तिंग एक कुडबी उडुपी जिल्हे संघ म्हणून एक आसा हंगलेश एक व्हडली एक या सोसायटी आसा तिंगा या सोसायटी आणि एक हंगेली एक सभाभवन म्हळ्यार वायडीची या व्हडले सभाभवन आहा शिके इंप्रूव्हमेंट थिंगा आसा हंगेले